शिक्षण म्हळ्यार फक्त एक पदवी घेवची मात्र नाही. ताजे वटूची आमकां जिज्ञासा, धैर्य आणि समाजाचे बरेपण करच्याक त्या ज्ञानाचो उपयोग करचे संकल्प. आता आमगेर शिक्षणाचे मार्क्स आणि परीक्षा ताजे वैरी असता चढ जावन आम्ही जीवन कौशल्या खातीर कसले सुरू करून नज म्हण विषयांतू आम्ही आजी तुमगेल मुखार घेऊन येतो असची आमगेल संदर्शन. नमस्कारू. विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां सगळ्यांक आत्मीय स्वागत. हांव जयश्री पै. आजी आमगेल संगातीक आमगेल संवादक एक ग्रामीण हिन्नले सुकून आयिले कन्नड मीडियमांतू आपणाल विद्याभ्यास करून अंतरराष्ट्रीय संशोधना वेदिके ताई पाविले एक शिक्षक, संशोधक आणि नाविन्यतेचो नायक डॉक्टर बी. कृष्ण प्रभू. वै हांनी बंटवाळांतू जन्म घेवन बंटवाळ SVS कॉलेजांतू ग्रॅज्युएशन जातरी MTech KREC आता ते NITK आणि तशीची PhD NITK सुकून कोरून अमेरिकांताई संशोधन प्रस्तुत केलेले ख्याती हांकास. तशीची हांनी शिकता असताना हांका DST म्हळ्यार डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हांगा अनुदानय मेळ्ळेलें आसा. आत्ता STEM म्हळ्यार सायन्स टेक्नॉलॉजी इंजिनियरिंग अँड मॅथमॅटिक्स हांतू शिक्षण आणि फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजीस हाजे तरणाट्यांक शक्ती दिवचे म्हळ्यार सशक्ती करचे, तरणाट्यांक सशक्ती करचे एक संस्था स्थापन केला. त्या युथ एम्पॉवरमेंट म्हळ्यार हांगेल संस्था हांनी स्थापन करून थंय आता CEO जावन आसाची. हांगेल पदवी MSc HDSC म्हळ्यार हायर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेअर इंजिनियर, MTech PhD त्या NITKंतू मागीर MISTE म्हळ्यार मेंबर ऑफ द इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन. तशीची संस्थापक आणि CEO स्पार्क इनोव्हेशन्स मंगळूरू हांगा हांणी आता हांगेले म्हळ्यार संस्था चलायस्ता आसाची. डॉक्टर कृष्ण प्रभू हांणी शिक्षण कशी आम्ही जीवन कौशल्यांतू घालेत म्हळ्यार विषयांतू लायक करून चरडू शिकयता आसाची. आज सुरवेक हांगेले जर्नी आम्ही ऐकूच पशपुडे हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. नमस्कार डॉक्टर कृष्ण प्रभू माम. आता तुम्ही ते युथ एम्पॉवरमेंट म्हळ्यार करता आसाची तेही तुमकां वचाक फोकस कशें म्हणलें म्हणून सुरवेक आमी आमगेले प्रयाण मुखार वचपश फुडें त्या विशयांत आमकां एक संक्षिप्त जावन सांगतावे. हाय युथ एम्पॉवरिंग प्रोग्राम म्हणून सांगून आम्ही आता मेगेल स्पार्क इनोव्हेशन्स म्हणून कंपनी दाखवून करता आसाची. ह्या कंपनीचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर हांव जावन आसा. तशीची मेगेल बायल जे सुजाता प्रभू ती मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसा. तशीच मेगेल धूव अपर्णा प्रभू म्हणून ती हाजी एडवायझर जावन आसा. ग्रेट. ती मस्त यंग चिल्ली आता ती फर्स्ट इयर BA करता आसा NITKंतू. बट आम्ही कसं करचे काम आसा त्या चेरडू हांक जलाल निमित्त एक यंग आशिल्ले एडवायझर आमकां आसता म्हणून सांगून यंग एडवायझराक आमी दोन. व्हेरी नायस. आता तुमकां तशें म्हण के आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येवन जातरी मस्त चेंजीस जाता आसा. लायफाय चेंज जाता, टेक्नॉलॉजी चेंज जाता आसा. त्या टेक्नॉलॉजीक आमगेल चेडूआन होंदिसून घेवका इफेक्टीव जावन युटिलायज करका म्हूण जाल्यार तांगेलांतू सर्टेन स्किल सेट्स आसता म्हूण सांगून आसा. त्या स्किल सेट हाडोच खातीर आमी युथ एम्पॉवरमेंट प्रोग्राम करता आसाची. अंतू मेजरली आमी फ्युचरिस्टीक टेक्नॉलॉजी मात्र न्हय, फ्युचरांत आमकां आना काही गोतना 5 वर्स नंतर कसं येता म्हणून सांगून गोतना त्या गोतना अनसर्टेनिटी आशिल्ले निमित्त तांगेलांतू बेसिकली आसुका लॉजिकल थिंकिंग म्हणून सांग आमगेले ब्रेनान थिंक करचे पवर सोडूनच थिंक करता. थिंक करताच म्हूण जाल्यार
कसं चेंजेस फ्युचर ಅಂತ जल्लरी गोतनातील जल्लरी आम्ही एक आलोचन करून मुखारसून वचत जाता ऍक्सेप्ट करून वचत जाता तशींची प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल आता कसं प्रॉब्लेम फ्युचर ಅಂತ येत म्हणून सांगून गोतना त्या प्रॉब्लेम कसं लायलरी ते सॉल्व कशी करचे म्हणून सांगून ते प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल येवका जाल्यार सुरवेर लॉजिकल थिंकिंग जेवका आलोचन केल्याशिवाय खंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व करू जायना तशें न्हू लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल मागीर आनीक म्हळ्यार कॉग्नेटिव्ह स्किल एक बिल्ड करचे एक टीम वर्कार वर्क करचे तसल स्किल तांकां येवका सो ह्या 3 मेजर स्किल सेट आमी चेडवांक 3rd स्टँडर्ड दाखून 10th स्टँडर्ड तर पुरा जन चेडवांक हे इंट्रेस्ट आशिल्ले चेडवां म्हूण न्हय म्हळ्यार हे पुरा खंयचे फील्ड आवस आतां आमी व्हड जाता तर आमगेले चेडवां कसं जावच्या पुरोची तांणी 2 अंतू एक खंयचे जाताच आयदर तांणी एम्प्लॉयर जाताच एम्प्लॉयर म्हळ्यार तांगेलीच सिलेक्ट करून तांणी विंगडा काम दितले जाता नाजाल्यार एम्प्लॉईज जाताच खंयचे कामाक सेरवताच काम सेरवताच आतां काम दिवचे काम सेरवचे एम्प्लॉयर जाल्यार एम्प्लॉई जाल्यार तांगेले मेजर जॉब प्रॉब्लेम सॉल्विंग असता म्हळ्यार डेली प्रॉब्लेम येत तर आसता ते सॉल्व करता आसता त्या प्रॉब्लेम सॉल्विंग जावका म्हण जाल्यार थिंकिंग तांकां येवका तशें न्हू मुखारसून आमी सायन्स फील्ड घेताच की कॉमर्स फील्ड येताच की त्या इमेटेरियल त्या मुखार फील्ड खंयचे जाल्यार लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लेम सॉल्विंग जावूं सो त्यानंतर ताजी इन एडिशन आमी सांगिल्लें म्हणजे आता टेक्नॉलॉजी चेंज जाता सायन्स फील्डाक इंजिनियरिंग फील्डा मात्र नाही ते एफेक्ट जावचे पुरा फील्डा एफेक्ट जाता तशें न्हू आमी कंप्युटराचे बेजीक नॉलेज आसा काणी प्रमाण म्हणटाच तशें आमी सान आसतनाचे चेडवांक फ्युचर टेक्नॉलॉजीस बगे इंट्रोड्यूस करून ते ताका आमी होनसून घेवची कशी ते यूज करची कशी म्हूण सांगून पुरा शिकयता चडती आमगेली एक्टिविटी पुरा प्रॅक्टिकल बेस्ड अच्छी हँड्स ऑन अच्छी सो थियरिटिकल एस्पेक्ट असचे बारी पूण एक्सपिरियन्स बेस्ड तशें आमगेले चेडवां इत म्हळ्यार आमी क्लासरूमांत चडती तांणी बैसून शिकचे आसता प्रॅक्टिकल ಸ್ವಲ್ಪ उणे आसता आमगेलांतू पुरा हँड्स ऑन आशिल्ली निमित्त चेडू बारी चंद करून बारी इंट्रेस्ट शिकता आसाची आनी आमगेला 2 वर्स जाल्या 2 वर्स वय 2 वर्स दाखून आमी ट्रेनिंग दिता आसाची चेडवांक हे 2 वर्स नंतर चेडवांत कसं पुरा चेंजेस येता मनशां आमी तुमगेले प्रयाण वयरी भारी खुशी जालें तुमगेले इनिशिएटिव्ह उपक्रम कसं ते तुमी करता आसाची एक लायक विषय चेडवां जाय जाल्याची आतां तुमकां ह्या पुरा कोरका जाल्यार तुमगेले प्रयाण आमकां आयकुंक जाता सो कशी आयले म्हळ्यार विशय सुरवे आमी तुमगेले मूळ म्हळ्यार रूट्स आसुकून पळया जायना तुमी कन्नड मिडियम शिकून हाजी PhD जावन आमगेले ग्लोबल प्लॅटफॉर्मार ताई तुमगेले संशोधनाचे रिसर्च तुम्ही प्रेझेंट केलेले आसा साकर केलेले आसा त्या विशयान ते सांगता की सान चुकून थोडथोडीचे विषय हांव सान आसतना म्हगेले एलिमेंटरी आनी स्कुलींग मागीर कॉलेज ते पुरो बंटवाळांतू SVS देवस्थानाचे कन्नड मिडियम स्कूल कन्नड मिडियम ದಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತೆದನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಣೆಸಿನ ತೆದನ್ ಜನ ಚಡ್ತಿ ಪೂರ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತೆದನ್ ನಾವ್ ಏಕ ಮೀಡಿಯಂ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅशिलो एक ब्रिलियंट एक्सलेंट स्टूडेंट म्हणून तशें कसले ना आशिलो बट त्या टायमार म्हाका इतर चटुवटिके लायक स्पोर्ट्स ಅಂತ आमगेले स्कूल आनी कॉलेजाक डिस्ट्रिक्ट लेवल तर पार्टिसिपेट केलेले आसा विन जालेले आसा सो स्पोर्ट्स ಅಂತ आशिलो इंडोर स्पोर्ट्स आउटडोर स्पोर्ट्स गेम्स तांतू पुरा आशिल्लो तशीच म्हाका यक्षगानाक त्या टायमार बारी इंट्रेस्ट आशिल्लो आमगेले स्कुलांतू वसंत माधव सर म्हणून सांगून एकलो आशिल्लो आतां तो श्रीराम विद्यालय सो तांणी म्हाका इंट्रोड्यूस केलो म्हणून यक्षगानाक म्हाका यक्षगानांत हांव बारी आमी भार्गव विजय म्हणून सांगून केलेले बारी फेमस जाला तांतू भार्गव स्कूल हांव तेदना 7 क्लास आशिल्लो म्हणून उडगस 7 क्लासांत केलेलो ते बारी म्हळ्यार बारी फेमस जालेले ते कितले फेमस जाले म्हळ्यार आमकां बीस रोडांतू आमगेले स्वातंत्र्य दिनाचरण वेळार ते पुरसभेंतू वय थंय चान्स मेळून खंय बारी फेमस सो तसल पुरो एक्टिविटीज हांव चड आशिल्लो
त्यानंतर आमक एक दिवाकर प्रेस म्हणून सांगून एक प्रिंटिंग प्रेस आसा बंटवाळांत. कोणाले तुमगेला अन्न मेगेल अण्णान आनी मेगेल बाप्पान चलासले फुडें. तांतू वर्ल्डाचे बेस्ट मेशीन म्हळ्यार वेस्ट जर्मनीचे हायडलबर्ग म्हणून एक मेशीन थंय आशिल्लें. सो आमकां तेदन गणेश बिडीचे प्रिंटिंगाचे न्ही पुरो काम आशिल्लें. तशें ते व्हडले मेशीन नांवां. त्या मेशिनाचे प्रॉब्लम कसो म्हळ्यार तांतू रिपेरीन येवचे बारी उणें. बट रेग्युलर मेंटेनन्स करता रिपेर येयल्यार ताका रिपेर करचे जन मेळना. मेगेल बाप्पाक त्या रिपेरीनी म्हळ्यार बारी इश्ट. सो इंजिनियरिंग तज्ञ हय तशें बाप्पान म्हाका ताण रिपेर करतना म्हाका लागीं आपोवन बसोवन हांव आनी बाप्पान मेळ्ळो रिपेर करचे आशिल्लें. म्हाका आतांय उडदास आसता. तशी एक कायंड ऑफ इंजिनियरींग हें हँड्स ऑन रिपेर करचें मेंटेनन्स करचें प्रोबेबली त्या टायमारीच म्हाका येवना तान दवरनो आशिल्लें म्हूण सांग. बाय द वे तुमगेला अन्नाल आनी अम्माल नाव एक सांगता. मेगेल अण्णाल नांव बोळंतूर वसंत माधव प्रभू म्हणून आनी अम्माल नांव बोळंतूर मीरावी प्रभू म्हणून बंटवाळाचे. तशीच बाप्पाल नांव बोळंतूर विश्वनाथ प्रभू म्हणून. तशें मागीर PUC जावन हांव म्हणलो हांव एवरेज स्टुडंट आशिल्लो. PUC जावन BSc वतना सेकंड इयर BSc तो म्हाका एक टर्निंग पॉयंट म्हणून सांगून म्हणत. तें एक टर्निंग पॉयंट लायफांत प्रति एकले लायफांत एक टर्निंग पॉयंट येच म्हूण आसके. त्या टर्निंग पॉयंट म्हूण लेखून आमी चेंज जाली म्हूण जाल्यार आमी लायफांत वयर येताची. ते आमी पळय म्हूण जाल्यार आशिल्ली तशी आसताची म्हणटाची. मेगेल्या लायफांत तसले एक टर्निंग पॉयंट आयलो. ते आयल निमित्त मागीर हांव MSc केलें. MSc करतना सब्जेक्ट स्कॉलर जालो. मागीर गेट एग्जाम बरयलें. गेट एग्जाम क्वॉलिफाय जालो. MTech केलें. तशीच म्हाका PhD करच्याक एक NITK ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो तशें हांव ते कंटिन्युअस की ब्रेक जेव घेतला की ब्रेक घेतली म्हूण ना. ब्रेक म्हळ्यार म्हाका MTech जातना एक 6 म्हयन्याचे एक ब्रेक मेळ्ळा. इत म्हळ्यार हांव मेगेलें MTech भिला स्टील प्लांटांत केलेलें मध्य प्रदेशांत. इट इज कॉल्ड ज्युएल इन द क्राउन ऑफ सेल म्हणटात स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. थंय हांव मेगेलें MTech प्रोजेक्ट केलेलो. त्या थंय कैद जावन येतना हांगा प्लेसमेंटाची न्ही पुरो मुग्ध नाशिल्लें. तशें ते एक 6 म्हयने ब्रेक येतना हांव मेगेलेची एक PhD मेगेलें हें केलेलें खंयचे दिवाकर ग्राफिक्स म्हूण सांगून ते तेदन स्टार्ट बंटवाळांत. हय बंटवाळांत ते ब्रेका खातीर म्हूण सांगून केलेलें. मागीर तांची एक चांग डेवलप जावन तशी मेगेलें टिचींग मागीर एंटरप्रिनरशीप पुरा हँड इन हँड वतर. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. यात शिकतना तुमकां कसं पुरा कष्ट येयले ते MSc करचे आसा PhD करूं आसा कष्ट म्हूण न्हय कशी येदूर येयले चॅलेंजीस ते कशे येयले आनी कसं हॅबिट तुमकां थंय ते पावचे हेल्प जालें. लायफांत हांव म्हणचें कश्ट म्हूण कसलें ना. आमी कश्ट म्हूण लेखल्यार कश्ट म्हूण लेखना तर खंयचेय देवाल दयर पुरो सुलभ जावन वता. हांव तुमकां त्या टर्निंग पॉयंट म्हूण म्हणलें. त्या टर्निंग पॉयंट कसं जालें म्हळ्यार मेगेलें एक आक्क आसा डॉक्टर अमिताभ प्रभू म्हूण सांगून. ती मेगेलें 3 वर्सां सिनियर ती. हांव सादारण फर्स्ट BSc सेकंड BSc शिकतना ती मँगलोर युनिवर्सिटीन ती MSc करता आशिल्ली. ती मेगेलें म्हणचे न्हय ती ब्रिलियंट स्टुडंट जावन आशिल्ली. सो तशी तिगेल प्रोफेसरान तिका निमगेलें तुगेल घरकड आनी विंगड कोण आसा म्हूण सांग. ताजे खातीर ती म्हळ्यार मेगेलें एक सान भाव आसा. त्याच दीस म्हाका मेगेले SVS कॉलेजांत फिजिक्साचे मेगेल सरान आपोवन म्हाका म्हणलें प्रभू तूं कसं मिस्टेक्स करता आसा तुगेल्यान तुला एक पोटेन्शियल आसा बट तूं निजावन मन केल्ली म्हूण जाल्यार यू कॅन ग्रो अप लायक एनीथींग म्हणून पुरा तांणी म्हाका एक हय हांव हे दोन्ही विशय एकूच दीस जाल्लो विशय. सो सांजे येतना ती आम्हाला येवन ह्या विशय सांगले. हांव मेगेलो जाल्लो विशय सांगले. तेदन मेगेल आम्मानी म्हळ्याली तूं कसं खातीर चेंज जायना म्हूण सांग. म्हळ्यार कसं खातीर चेंज म्हळ्यार शिकना आशिल्लो हांव कसं खातीर शिकच्या स्टार्ट करना म्हूण. सो त्या नायट एक्चुअली म्हाका न्हीद पडली. ते दीस हांव आलोचन केलेलें आनी हांव शिकूं का म्हूण सांग. हांव त्या टायमार NCCन तूं सार्जंट जावन आशिल्लो. स्पोर्ट्सांत हांव सांगीन म्हण ते फर्स्ट आशिल्लो पुरान. सो त्या नायट एक्चुअली हांव सार्जंटशीप हें तें पुरो सोडून मागीर हांव शिकच्याक फोकस केलेलो. सो तशें जाल्या निमित्त म्हाका MSc करूं जालें. MSc करतना एक कश्ट म्हूण म्हळ्यार हांव PCM घेतिल्लें. MSc हांव मेटिरियल सायन्सांत केलेलें.
ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಸಿಲ್ಲ तशीच हांव M.Tech करतना इंजिनियरिंग ಅಂತೂ केलं हांव इंजिनियरिंग ताजे पशी पुढे शिकने अशी त्या पुरा चॅलेंजेस असे BSc कोणू MSc कोणू M.Tech M.Tech केलं मागीर मागेलो MSc चे सब्जेक्ट इंजिनियरिंग सब्जेक्ट आशिल्ले मटेरियल सायन्स म्हळ्यार इंजिनियरिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट तशें हांव गेट बरोवच्याक एलिजिबल आशिल्लो तशें हांव गेट एग्जाम बरोवन वेरी गुड ते सुलभ ना ते गेट इज अ टफ सब्जेक्ट बी करनशी M.Tech करचे ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ विषय तशें हांव रात्री 4 गंटे तरी वाजून बसतशिल्लो केन्ना आयलेक लागीं मनाक यो मी जेन जायतोय म्हूण सांगून तसल मना आयला की तसल मनांत म्हूण येनी चॅलेंजिंग म्हूण सांगून आयला कष्ट आसा म्हूण सांगून गोत्तशिल्लें बट कोरका म्हूण सांगून एक चात आशिल्ली तेन्ना कोण तुमकां हेल्प आयले केन्ना आमकां आमगेले प्रोफेसर्स आनी पुरा मस्त हेल्प करता आशिल्ले घरा कडेन दाखून आम्हाला सपोर्ट आशिल्लो आनम्माला सो तांकांय हांव कोरका म्हूण सांगून आश आशिल्लें हांव एकूच चेल्लो एक चेल्लो आनी म्हगेलो आक्का एक चेल्ली दोगांय तशें तांकांय एक कोरका म्हूण सांगून आशिल्लें तांगेलो फूल सपोर्ट आशिल्लो वेरी गुड तिथे ताका समजावन म्हाका स्कॉलरशीप मेळटा तशी वय त्या विशय म्हाका निमवचे अशें ते स्कॉलरशीप DST सुकून 35 lakhs सुकी मेळ्ळें ते म्हाका PhD करतना ते हांव PhD करतना कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेजान तूं प्रोफेसर जावन आशिल्लो त्या टायमार म्हाका हांव PhD फूल टायम केलेलो न्हय हांव PhD पार्ट टायम केलो टीच करता करता PhD केलेलो तेदन म्हाका ते DST प्रोजेक्ट अलॉट जालें म्हाका स्कॉलरशिप्स मेळ्ळेले MSc करतना सब्जेक्ट स्कॉलर जावन आनी M.Tech करतना गेट स्कॉलर दोन पटी स्कॉलरशिप मेळ्ळा दोन शिकताना दोन्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्कॉलरशिप कसं जालें ते मेळका जाल्यार कसं चॅलेंजींग म्हण आतां आमगेले चेडवांक स्कॉलरशीप मेळका म्हण जाल्यार तांकां एक हें दिता तुमगेले आयडियाज कसं जालें MSc तूं सब्जेक्ट स्कॉलर म्हळ्यार त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटान तूं मॅक्झिमम मार्क्स कोण आयला ताका ते सब्जेक्ट स्कॉलर म्हणचे सब्जेक्ट स्कॉलर जाल्यार तांकां कसं जालें तांणी कसं फीज पे केला त्या फीज पुरा रिटर्न मेळटा तो ते मॅक्झिमम फर्स्ट येवका फर्स्ट येयल्यांका मेळटा तशें ते मार्क्स इम्पॉर्टंट सो युनिवर्सिटीन मागेले BSc तूं मार्क्स हाय आशिल्ले तशें ते म्हाका सब्जेक्ट स्कॉलर जावन मेळ्ळें सो त्या मार्क्सा बेजीस बट गेट स्कॉलरशीप मार्क्सा बेजीसार न्हय हांव MSc कितले मार्क केलो ताजे बेजीसार न्हय त्या कॉम्पिटिटीव एग्जाम ते सो IITच्यान आनी पुरा कंडक्ट करची फॉरेन वचचे खातीर M.Tech करचे यूज जाता मागीर गव्हर्मेंट इंडस्ट्रीन तूं काम मेळच्या यूज जाता तशेंची मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी करच्याकय तें करतना हांव ते कोरका म्हूण हांव लेखिल्लें तशें हांव MSc करतना सायड बाय सायड ताजेय प्रिपरेशन करता आशिल्लो सो गेट बरोवच म्हण जाल्यार फस्ट दाखून प्रिपेरेशन जावका सो तुमगेले नाही BE जातरी हांव गेट स्टार्ट करता म्हळ्यार कष्ट सो BE करतना आमी आलोचन करता नेक्स्ट हांव कसं करता म्हूण सांगून हांव इंडस्ट्री वचून काम करता म्हूण सांगून असं म्हण जाल्यार ताका समजावनूच काम शिकूंक हवंय नाही हांव गेट इवन गेट करून पब्लीक सेक्टरान तुवें काम लायक मेळटा पब्लीक सेक्टरान मेळचें जाल्यार गेट एग्जाम क्लियर जावका सो पब्लीक सेक्टरा वचचें म्हूण सांगून आलोचन केला म्हण जाल्यार गेट बरयतात म्हण जाल्यार फर्स्ट इयर सेकंड इयर म्हणटना स्टार्ट कर ते स्वतः येवका कोचिंग गेटाक कोचिंग आसता बट स्वतः शिकली तितले लायक आनी ते ताजे सिलेबस सादारण इन लायन विथ आमी BE करतना कसं आसता ताका समजावन आसता ME करता MSc करतना कसं आसता ताका समजावन आसता एप्लिकेशन टाइप की म्हणून कॉम्पिटिटीव एग्जाम सो तशें हांव सब्जेक्ट स्कॉलर मार्क्सा वयर जाल्यार गेट स्कॉलर जेवचें कॉम्पिटिटीव एग्जामान तूं पर्संटायल कितले मेळटा ताजे बेजीसार लायक अशें लायक तशें तुमकां ते दुड्ड मेळ्ळें अशें हें तुमकां स्कॉलरशीप मेळ्ळें तेन्ना तुमगेली रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टुडंट आनी शिक्षक जावन आशिल्ली तुमी सो थंय तुमी कसं शिकलेंची हांव एक्चुअली BSc तर बंटवाळा घरा दाखून वचून शिकता आशिल्लो तशें हांव खर्च मस्त कसलें ना आशिल्लें हांव MSc करतना कोणाचे तर ट्रॅव्हल करचें आशिल्लें एक म्हगेलें फीज ना आशिल्लें गव्हर्मेंटान स्पॉन्सर केलें म्हाका दोनीच कसं म्हळ्यार बसार वचचें म्हळ्यार ते फ्री ट्रॅव्हल आशिल्लें मँगलोर युनिवर्सिटी बंटवाळा दाखून हांव मँगलोर युनिवर्सिटी कोणाचे बाय बस वचचें
तिन्नीच कसं म्हळ्यार M.Tech शिकला तेव्हाय फ्री जाला. सो तशें म्हाका तें MS जाता एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली US तू एक किशन कुमार चावला म्हूण सांगून तागेले अंडर कॉम्पोजीट रिसर्च करचें. त्या टायमार म्हाका पुरा स्पॉन्सर केलेलो गव्हर्मेंटान आनी त्या टायमार रामायण महाभारत आमी चड पळयत अशें. तशें ब्रेन ड्रेन जावचें ना जे म्हूण सांगून हांव फॉरेन वचचें न्ही. हांव आतां फॉरेनांत आसता. हांव ताजे खातीर इंडियान तूं रब्बून मागीर गव्हर्मेंटान म्हाका स्पॉन्सर केलेलो खातीर इंडियान तूंचे हांव वर्क. व्हेरी नायस व्हेरी गुड थॉट. ते तुमकां मेळल खातीर तुमगेले आतां प्रती व्हेरी गुड रिफ्लेक्ट करून दिता सर. व्हेरी नायस गुड थॉट. आनी तशीच तुमगेले आतां चॅलेंजीस तुमी सांगले मस्त आशिल्ले. आतां एक सांग अशीच कन्नड मिडियम शिकिल्ल्याक तुमकां BSc MSc करतना कसले प्रॉब्लेम आशिल्ले की PUC इंग्लिशांत आशिल्ली दिसता. PUC इंग्लिशान तूं आसता अशें करतना एक चॅलेंज येवचें म्हळ्यार कम्युनिकेशन चॅलेंज येवचें पुरो. कन्नड मिडियम आशिल्ले आमी कन्नडान उलयता आसताची सडन जावन मिडियम चेंज जातना इंग्लिशान उलोवच्या कश्ट जाता. अर्थ जावच्याक कश्ट म्हाकाय ते प्रॉब्लेम आशिल्ले. आमी PUC वतना लोकलाची टिचर्स पुरा लोकल टीचर म्हूण म्हणटा तांणी पुरा लोकल लँग्वेजार उलयताची इंग्लिशान उलोवचें फुडें. MSc करतना तशी आशिल्लें थंय टिचर्स पुरा लोकल टिचर्स तांणी आमगेले लँग्वेजान उलोवचें. बट इंग्लीश टू सम एक्सटेंट इज इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार आमी खंय इंडस्ट्री वर्क करचें म्हण जाल्यार फॉरेन डेलिगेट्स जाल्यार उलोवचें म्हण जाल्यार इंग्लिशान कम्युनिकेशन. आमगेले कन्नड वय आमगेले आवय भास म्हूण म्हणत मातृभास इम्पॉर्टंट. बट इंग्लीश जावंक येता. म्हागेलें एक्चुली इंग्लीश इम्प्रूव जाल्यार हांव M.Tech करतना. म्हळ्यार M.Tech वेळार सगळे भारतांत दाखून विंगड विंगड स्टेट्स दाखून चेडूं येताच. सो म्हाका तेदोनी एक तुमी एक भय्य म्हूण म्हणलो तावळ एक भंय आशिल्लो म्हळ्यार एक इंग्लिशान उलोवका म्हूण सांगून नाशिल्लो. इंग्लिशान म्हळ्यार फ्लुएंटली जावन उलोवप कम्युनिकेशन करता. तशें हांव एक अशोक कुमार म्हूण सांगून एक तमिळान चलवटो फ्रेंडशीप केलेले. सम म्हणका जाल्यार म्हाका इंग्लिशान उलोवचें शिकयलें ते अशोक कुमार. व्हेरी नायस. सो ताका म्हळ्यार कन्नड गोतना म्हाका तमिळ गोतना. सो आमगेले कॉमन लँग्वेज इंग्लीश. तशें हांव चेडूंक कसं म्हणचें म्हूण म्हळ्यार तुमकां खंयचे एक विशय शिकूका म्हूण सांगून आस म्हूण जाल्यार तुमगेले फ्रेंड्स कोण आसका म्हूण म्हळ्यार त्या विशय गोत्त आशिल्ले मनीस फ्रेंड्स आसका. ताजे खातीर सिलेक्शन ऑफ द फ्रेंड्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एज यू ग्रो. तो म्हागेलो भारी क्लोज फ्रेंड आशिल्लो. ताणें म्हाका इंग्लीश शिकोवचें आशिल्लें. तशी उलोवचें न्हय अशी उलोवका अशी उलोवचें न्हय तशी. व्हेरी नायस. आज तागेले एक उडगास काडका पडटा ग्रेटफुलनेस न्हय. ताणें तशें केलें न्हय तांगेलो उडगास म्हाका आनी केस. व्हेरी नायस. आतां तुमी शिकिल्ल विशयान देवया. तुमी मॅटेरियल सायन्स आनी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आनी मेकॅनिकल शिकिल्ले. हे 3 विशय आमकां एवरीडे लायफांत कशी एप्लाय जाता म्हूण एक सांगता म्हळ्यार आमगे लागीं नॉन टेक्निकल जर्नय आसाची चेडूं आसाची सानसन. सो तांकां एक कळ्ळारी पेरंट्सांक कळ्ळारी कसं हें डिफरन्स म्हणून एक लायक विशय म्हूण लागता सांगता एवरीडे लायफाक. मेटेरियल सायन्स म्हळ्यार MSc इन मेटेरियल सायन्स आमगे मँगलोर युनिवर्सिटींत आसा. वर्ल्ड वायड पळोवचें म्हण जाल्यार हायेस्ट पेड जॉब एक्चुअली इज अ मेटेरियल्स जॉब. म्हळ्यार कसलो विशय आमी नव डेव्हलप करचे जाल्यार कसं प्रॉडक्ट भायर हाडचें म्हण जाल्यार एक मेटेरियल जावूकाची. आतां चेअर आमी बिल्ड करचें म्हण जाल्यार हाका प्रॉपर मेटेरियल जावका. सो कसलो आमी आतां एक विमान बिल्ड करचें म्हण जाल्यार त्या फस्ट ताका येवका मेटेरियल. मोबायल जाल्यार सिंपल घरकर जावका करेक्ट खंयच्या जाल्यार एक मेटेरियल जावूकाची. सो तें खंयचे मेटेरियल सिलेक्ट करता जाल्यार त्या मेटेरियल्साची प्रॉपर्टीज हें तें प्रगत आसता. तें पुरो आमी स्टडी करचें मेटेरियल सायन्सान. लायक एक आतां विमान बांदत म्हण जाल्यार आतां स्ट्रॉंग मेटेरियल म्हळ्यार आमी स्टील म्हूण म्हणटाच. त्या स्टिलान आमी विमान बांदू स्टार्ट केलें म्हण जाल्यार तें उबना. एक म्हळ्यार जड आसता. सो विमान करता म्हण जाल्यार तें जड आसतना लायट वेट आसता म्हूण आमी अल्युमिनियम म्हूण सांगून दवरत. अल्युमिनाचे आयदन आमी म्हणटात. अल्युमिनियमात आयदनां एरोप्लेन अल्युमिनियम म्हणटात. वय तशी ते वेट उण आसता. बट बरें अल्युमिनियम यूज केले प्रॉब्लेम म्हळ्यार ताका जावका जाल्यार तितली स्ट्रेंथ आसा वयर वतना स्ट्रेंथ आसा. ताजे खातीर अल्युमिनियम येलो यूज करता.
हें पुरो सोदून काडची जबाबदारी मेटेरियल सायंटिस्ट. अच्छा. सो आत्ता नव जनरेशनान तुम्ही कार्बन फायबर रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक म्हणून समजून यूज करतात. सो साधारण विमानांत 50% त्या मेटेरियल यूज करतात. ताजी एक एडवांटेज कसं म्हणल्यार तें Lighter. स्ट्रेंथ चड आसा. स्टिला म्हणके असता, वेट उणें. अल्युमिनियमाक उणें असता. सो तसं सगळे नवे नवे सोदून काडचे त्या जबाबदारी. वय Materials. मागीर विमानात 3-4 आयटमां इवन टायटॅनियम यूज करतात. सो खंयची जाग्यार खंयची यूज करता त्या इंजिनियर्साचो जॉब. ते मटेरियल सायन्सान तुका कळना. मेटेरियल इंजिनियरिंग, मेटेरियल सायन्स म्हणजे मेटेरियल्स इंजिनियरिंग वय. सायन्सान पुरा प्रिन्सिपल्स डेव्हलप जाले रे. ते प्रिन्सिपल्स यूज करून ताका एप्लिकेशनाक कन्वर्ट करची कशी म्हणून सांगून इंजिनियर वय. डिसायड. वय. Correct. इंजिनियरान डिसायड करून जाता ते मॅन्युफॅक्चर करता. मॅन्युफॅक्चर करचे पशी पुढे डिझायन करता. वय. ते डिझायन करचे, मॅन्युफॅक्चरिंग करचे, ते पुरो मेकॅनिकल इंजिनियर जाले. बट डेली लायफान तूं मेकॅनिकल इंजिनियर नाका मेकॅनिकल कशी यूज करता आमगे नित्याचो. वय. वय मेकॅनिकल प्रिन्सिपल्स आणि पुरा यूज पडतात. लायक फॉर एक्झाम्पल आता खंयचे आयटम तुमचे लिफ्ट करता म्हण जाल्यार आमी कॅन्टिलिव्हर आणि म्हणून म्हणतात. सो फोर्स उणी घाल न्हू हे आता हँडल म्हूण आसता. हँडल एक युटेन्सिलाज हँडल करून आसता. ते हँडलार खंय धरल्यार वयर उखलचे सुलभ म्हणून तुमकां एंडा धरल्यार वयर उखलचे सुलभ की ताजे लागीं धरल्यार वयर. सो ते पुरा त्या लिव्हर प्रिन्सिपल्स आणि पुरा आनी मेकॅनिकल प्लस वॉट एवर इज इन मुवमेंट वय. ते मेकॅनिकल जाता. वार अशें पुरो वय. कार मुवमेंट जावचे ते पुरे म्हणतात मेकॅनिकल इंजिनियर्स मूव द वर्ल्ड म्हणून म्हणतात. एक्झॅक्टली. खंय मुवमेंट म्हणून येतात ते मेकॅनिकल इंजिनियर जावूक. आता मटेरियल सायन्स जाले मेकॅनिकल जाले आनी मेडिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हांव एक्चुअली मेगेले एमटेक जलल कुडले लोकली आसुका तेदन मेगेले ते एक बिझनेस चलतर आशिल्लें बंटवाळांत. तशें हांव कोड्याल सोड भायर वच्ची तशी मस्त हें ना आशिल्लें. केदान ते इंजिनियरींग कॉलेजींनी पुरो मस्त डेव्हलप जावन येना आशिल्लें. केदान हांव एक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्सान तो मेगेले आख्खे एक्चुअली शिकयतर आशिल्लें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो तिगेल म्हापशीच्या हांवें वचून शिकयलें ते मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स. भारी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ते मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणल्यार आमकां लायफान तुनी पुरो यूज आशिल्ल्यांची. थंय हांव फिजिओथेरपींत नॉर्मली तांणी ಕೆಲವು ಸಗಡ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ करताची मेशिन्स यूज करताची लो फ्रिक्वेन्सी दिवन हील करचे असता. मिडियम फ्रिक्वेन्सी असता, हाय फ्रिक्वेन्सी यूज. लायक फॉर एक्झाम्पल आता आमकां पाठीक लो बॅक पेन असं म्हणून जाल्यार नॉर्मली आमी कसं गरगड करतात म्हळ्यार बॅक दितात शॅक दवरताची. बट शॅक दवरचे प्रॉब्लेम कसं म्हणल्यार हीट असनो हीट मस्त डीप तारे वचचे ना. हीट सर्फेसारीची एक 2-3 mm तारे वता. बट ते इन डेप्थ असला रे वय पाटी दूक इराबोगा म्हणून जाल्यार हीट डीप जावन वच्चे सेकंड. सो ते डीप वच्चे म्हणून जाल्यार आमी शॉर्ट वेव म्हणून सांगून यूज करतात. ताका शॉर्ट वेव डायथर्मी म्हणून ताजे एक मेशीन आसा शॉर्ट वेव डायथर्मी मेशीन. ते फिजिओथेरपींत आसता. सो त्या मेशिनाचे कन्स्ट्रक्शन कसं ना ते कशी वर्क इत म्हळ्यार आतां एक फिजिओथेरपिस्टान ते शॅक दिवचे म्हणून जाल्यार शॉर्ट वेव डायथर्मी करचे म्हणून जाल्यार ताका ताण यूज करचे मेशिना ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತस म्हणून जाल्यार तागेले इफेक्टिव्ह जावन ट्रीटमेंट दिवचे जाता. करेक्ट. तो इफेक्टिव्ह जावन ट्रीटमेंट दिवका म्हणून सांगून मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स म्हळ्यार एक सब्जेक्ट तांगेले सिलेबसांत आशिल्लो. सो त्या टायमार हांव सिटी हॉस्पिटलाचे एक पारामेडिकल स्कूल आशिल्लें कॉलेज आशिल्लें त्या कॉलेज हांव काम करता. सादारण हांव थंय 1 वर्स असिस्टंट प्रोफेसर जावन काम केलें. इंजिनियरिंग जातर इंजिनियरिंग जाता ओके एमटेक आनी जाता एमटेक जातर हांव एक 2 वर्स मँगलोर युनिवर्सिटीन तो लेक्चरर जावन आशिल्लो. थंय हांव MSc मेटेरियल सायन्स चेडवांक शिकयत आशिल्लो. ताजे नंतर हांव सिटी हॉस्पिटलांत हांव म्हणलें थंय सादारण 1 वर्स आशिल्लो. ताजे नंतर म्हाका तेदन हांव रिसर्च करून जायना आशिल्लो बरें एमटेक जालें. त्या जाता म्हाका कशीची PhD कोरका म्हळ्यार मेगा लाखान PhD केलेली. म्हाका PhD कोरका म्हणून सांगून दिशिल्लें मस्त वर्स दाखोवन दिसतर आशिल्लें. हांव MSc आसतना कृष्ण कुमार चावला फॉरेन वच्ची म्हणलें केलें पळय तेदनाच म्हाका PhD कोरका म्हण आशिल्लें. तेदन करूं वच्चें न्ही हांव भायर. एमटेक जातर हें पुरो जालें शिकोवचें हांगा शिकयतान कसं जालें
हांगा शिकयतना म्हाका PhD कोरका म्हणून सांगून दिसता. वय सो ताजे खातीर PhD करतना इंजिनियरींग फील्डांत हांव कसलें करनाशिल्लें. इंजिनियरींग फील्डाक कोरका म्हणून सांगून हांव तशी इंजिनियरिंगाक तेन्ना म्हाका कॅनरा इंजिनियरींग कॉलेजांत लेक्चरर तर तुम्ही तर काम लेक्चरर म्हणताना ॲज अ लेक्चरर काम केला, प्रोफेसर जालेंची, HOD जालेंची, आणि तुमकां खंयची खुशी जालें काम करच्याक आनी कसं शिकलेंची प्रति हेक्कांत म्हणून प्रति एक लेवलाचे प्रति एक पोस्टांत ताजेची एक गंमत म्हणून सांगून आसता. तशीच ताजेची एडवांटेज ताजेची डिसएडवांटेज पुरा समजावन खंयचे मेळनाच. आमी एडजस्ट जावन वचचे. करेक्ट. आतां आमी लेक्चरर म्हणल्यार लेक्चरर केन्नाय चेडवां लागीं बारीक क्लोज जावन आसता. म्हळ्यार चेडवां वट्ट डायरेक्ट इंटरॅक्शनाक येवचो एक लेक्चरर. तसो चेडवांक लेक्चरर्स म्हळ्यार बारी मोग आसता. म्हाकाय आमकां स्टुडंट्स म्हणल्यार मोग बारी मोग आसता. सो इत म्हळ्यार आमगेलें इंटरॅक्शन तांगेले वट्ट चड आसता. तांगेले वट्ट आमी उलयता आसताची, तांणी आमगेले प्रॉब्लम्स घेवन येताची, त्या प्रॉब्लम आमी सोल्युशन सांगता आसताची. तशें केन्ना आमगेले जॉब रोल डिफरंट आसता. आमी तेंच आमी प्रोफेसर HOD म्हणून जाल्यार फुडले आमगेले रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज जाता. आमी बरे एक क्लासाचे चेडवां ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ नाही, सगळ्याचे डिपार्टमेंटाचे ಬಗ್ಗೆ आलोचना. थंय म्हगेले सादारण एक 450 चेडवां आशिल्लींची. हांव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जाता. सो तितले जन चेडवां आले फ्युचरा ಬಗ್ಗೆ आलोचना कोरका. सो इंजिनियरींग कॉलेज चेडवां नॉर्मली चांग जॉब मेळका म्हणून सांगून पेरेंट्स मनांत तशी आसता. तांकां एक लायक करियर बिल्ड करचें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता. ती रेस्पॉन्सिबिलिटीज आनी पुरा प्रोफेसराल वयली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसता. सो प्रति एक लेवल शिक्षा बट मस्ट एन्जॉयबल पुरा बग आसता. थंय एक आमकां एक HOD जाल्यार तेदन एक मनांत एक खूश म्हणून म्हळ्यार आमी मस्त चेडवांक तांगेलें करियर बिल्ड करच्याक पुरा हेल्प केला म्हणून सांग. लेक्चरर आसतना गंमत आसता जाल्यार म्हळ्यार चेडवां लोट केन्नाय गंमतच. चेडवां आमी चेडवां जावन आसता. आमगेली एज आनी कसले चड जाल्यार कसले फील जायना. एन्थुजियाझम चेडवां तितलेच आमगेला. आनी तशी तुमकां HOD म्हणटना एक लिडरशीप मेळटा. बट चेडवां लोट म्हाका लेक्चररशिपाची लायक जाता. म्हण चेडवां लोट निंगल जावन तांकां कसं अर्थ जाय न्ही तें सांगच्याक सुलभ जाता. आनी आमगे लागीं लेक्चरर्स लागीं चेडवां घेवन येताचे प्रॉब्लम्स. सो HOD न्ही म्हणून म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ तांकां तांगेले रिजन्स आसता. आमी ओपन मायंडेड आसल्यार तांकां तांगेलेच एक रिजन्स. लायक विषय पूरा तुमगेले इन्स्पायरिंग आसा जर्नी. धन्यवाद. आतां ताई आमी डॉक्टर कृष्ण प्रभू हांगेले डॉक्टरेट ताई आनी शिकिल्ले प्रवासू भासांतू आयकलींची. आनी मुखा वयले भागांतू तांगेले स्पार्क इनोवेशन्स, यूथ एम्पॉवरमेंट ह्या विशयाचे जर्नी आमी आयकुया.